गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज दिसपरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली। डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबित आसा। गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता। फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो। अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता। पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां येवकार। गोंयभर घडपी घडणुकांचो धांवतो नियाळ आमी ह्या बुलेटिनांतल्यान तुमकां दितात। तर आयच्या दिसाच्या घडामोडींचो धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यात पयलीं आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत भाई कडेन। रामा काणकोणकराचो जबाब पुलिसांनी नोंद केलो आनी ह्या जबाबात रामान पुलिसांक सांगलें की मिंगेल आरावजो म्हणून कोण तरी आपलो फाटलाव करतलो खंय, आनी ज्या 8 लोकांनी आपल्याक मारले तांच्यांनी आपल्याक गावडा आनी राखणदार म्हणून हिणोवन आपल्याक मारबडाय केल्ल्याचो जबाब रामान पुलिसांक दिल्लो आसात। दुसरे वटेन आयज जो भलायकी मंत्री हा विश्वजीत राणे ताणें जीएमसीक भेट दिवन रामाचे भलायकी विशीं जीएमसीचो डीन आनी जो वैजकीय अधीक्षक आहा ताच्या वांगडा बसका घेतली आनी रामाचे भलायकी विशीं तांचे वांगडा चर्चा केली। तशेंच तांकांच घेवन उपरांत रामा कडेन गेलो आनी ताचे भलायकेची वासपूस केली। रामाक केन्ना सोडप तो दोतोरांचेर आसा की दोतोर पळयतले ताचे भलायकेचेर दोतोराचो एक खास पंगड नदर दवरून आसा। तांकां दिसतलें तेन्ना ते रामाक घरा सोडटले अशें म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजितान सांगलें। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट येता जी मेगा म्युझिक फेस्टिवल एक गोंयांत जावपाचो आसा आनी त्या मेगा म्युझिक फेस्टिवला वयल्यान विरोधी पक्ष युरी आलेमांव आसा ताणें भाजपाचेर फोग काडलो। हो मेगा म्युझिक जो फेस्टिवल आसा ताचे खातीर तो म्हणटा की ह्या फेस्टिवलान ड्रग्साचो वापर जावं येता। फाटले फावट जेन्ना सनबर्न जाल्लो तेन्ना घुवळे वखदाच्या ओव्हरडोसाक लागून एकल्याक मरण आयिल्लें आनी हातूनय घुवळे वखदाचो वेव्हार जावं शकता। तेन्ना तुमी असले तरेचे फेस्टिवल आयोजीत करचे न्हू अशे तरेचे स्टेटमेंट युरीन केल्ले आसा। भाजपाक पर्यटन वाडी खातीर असलेच फेस्टिवल मेळटात काय कितें असो प्रस्नय ताणें विचारला। दोनय सविस्तर बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। रामा काणकोणकराचेर हल्ल्या उपरांत तो सध्या जीएमसीत उपचार घेता आनी ताची भलायकी केन्ना स्थिर जातली आनी ताची जबानी घेतल्या म्हणून पुलीस आशिल्ले आनी निमणे ताची जबानी घेतिल्ली आसा आनी ताणें जें सांगलां ताचेर आतां फुडले तांचो तपास सुरू आसतलो। तशेंच मेगा म्युझिक फेस्टिवल सनबर्नाक विरोध करून सनबर्न गोंया भायर धाडले उपरांत आतां गोंय सरकार जो आसा तो मेगा म्युझिक फेस्टिवलाचें आयोजन करपाक सोदता आनी खंय ना खंय तरी वाडटे बेरोजगारीक लागून तरणाटे भुरगे जे आसात ते अशा आयोजनाक बळी पडटात आनी खंय तरी घुवळे वखदान सारके हे जे बेकायदेशीर प्रकार आसात तातूंत गोंयांत वाड जाल्ली आसा। तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो। फुडली अपडेट घेवपा खातीर ह्या सब एडिटर उत्तेजा कडेन। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत आधुनीक सुविधा उपलब्ध करून दितलो अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्लें आसा। तशेंच आनीक 100 एम्ब्युलन्साची गरज आसा हे विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप केला। जाता तितले बेगीन ह्यो एम्ब्युलन्सी घेतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलेलें आसा। दुसरी बातमी म्हळ्यार मडगांवच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी रातच्या वेळार कोयर हाडून उडयतल्या 200 जाणांचेर पालिकेन कारवाय केल्या आनी तांच्या कडल्यान सुमार 4 लाखांचो दंडूय वसूल केलेलो आसा। तशेंच तरी आसतना लोक कांय कोयर उडयतात, हाडूनय उडयतात, ताका लागून जे मडगांव वाठारांत आसा ते ब्लॅक स्पॉट आयडेंटिफाय केल्यात आनी तातूंतल्यान थंय CCTV कॅमेरा बसोवपाचें काम सुरू आशिल्ल्याचें मडगांव पालिकेचो अभियंतो दीपक देसाय हांणी सांगले आसा। तर ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनांत पळोवच्यो। तर गोंयांत आनिकूय 100 एम्ब्युलन्सीची गरज आसा आनी मुख्यमंत्र्यां कडेन उलोवन त्यो बेगोबेग उपलब्ध करून दितले अशें आश्वासन जें आसा तें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्लें आसा। तर दुसरी बातमी जी आमकां उत्तेजान सांगली तो म्हणल्यार कोयराचो म्हत्वाचो प्रश्न। गोंयांत वचत ते आमकां कोयर रस्त्या कुशीक उडयल्लो पळोवपाक मेळटा आनी मडगांव अशे ब्लॅक स्पॉट्स जे आसा ते आयडेंटिफाय केल्ले आसा, लोकांक दंडूय दिल्लो आसा, तरी आसतना लोक सुदारनात। देखून खंय ही दोगती वता म्हणजे लोक कशा हाका पावले ते पळोवपाक मेळटा। तर फुडले अपडेट घेवपा खातीर आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन।
तुमकां खबर आसतली फाटल्या म्हयन्यात 12 ऑगस्टाक मुंगूल वाठारांत एक गँग वॉर जाल्लो देखून आतां मेरेन त्या प्रकरणांत 25 जाणांक अटक केल्ली आसा. ताची आयची जी अपडेट आसा ती म्हळ्यार मुंगूल ह्या हल्लो प्रकरणांत 3 मुखेल दुबावीत आसा ते आयज दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकाच्या आमकार शरण आयिल्ले आसा. देखून अमोग नायक, वेली दिकोस्ता आनी प्रकाश कारभार अशें ह्या तिगाय दुबाविताचें नांव जावन आसा. आनी ह्या प्रकरणांत जांणी कोयतो, तलवार आनी पिस्तूल जी हल्ल्या खातीर वापरिल्ली आसा ती जप्त केली आसा. तशेंच कांय गाडयोय जप्त केल्या अशी म्हायती SP टिकम सिंग वर्मा हांणी दिल्ली आसा. तशीच दुसरी जी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हळ्यार शिवोले वाठारांत एका फॅमिली रेस्टॉरंटान कांय कस्टमरांक चिकन बिरयानीत कॉक्रोच सापडपाचो प्रकार हो उक्ताडार आयिल्लो आसा. देखून तशेंच ह्या रेस्टॉरंटाचें किचनूय म्हणजे त्या किचनान नितळसाण ना, ताका लागून अन्न सुरक्षेचे नेम पाळिनासतना ही रेस्टॉरंट हे चालू आसा. ताका लागून त्या संबंदीत कस्टमरान तांची म्हापशा पुलिशेंत कागाळ केली आसा. तशेंच हाचेर खर कारवाय जावपाक जाय अशें तांणी सांगिल्लें आसा. देखून ह्यो दोनूय बातम्यो सविस्तर तुमी 7 वरांचेर पळयात. तर ऐश्वर्यान सांगिल्ल्यो ह्यो दोनूय बातम्यो तश्योच हेर कांय म्हत्वाच्यो बातम्यो ज्यो आसात त्यो तुमकां गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर 8:30 वरांचेर आमचे टॉप 25 बुलेटिन लायव्ह आसता. तातूंत नॅशनलाच्यो हेर राष्ट्रीय मळावेल्यो बातम्यो असतात. तर हे न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपता. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव दीप्तिका कोडकर. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट हे लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दिसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेंतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागोय निश्चित केल्यात.